खातीर तांकां बरी परबी दिता. 25 years means it's a big achievement. आणि वर्सा थोड्यो टिम्स एक बेंच मार्क दवरतात, बरो एक टोर्नामेंट ऑर्गनायज करून, आणि वर्सा ते येतात मुजे बोलेक की आपण बरो एक टोर्नामेंट करता जावं कितें करता म्हण. आणि हांव स्वता तांकां केन्ना ना म्हणना, जावं लूज जावं सावियो जावं कोसेसांव जावं दुसरे क्लबाचे तांचे मेंबर्स येतात हास्याच मुजे बोलेक आपण कितें टोर्नामेंट करता कितें करता म्हण. हांव तांकां केन्ना ना म्हणना आनी बरी एक्टिविटी करता ते. यू हॅव टू एप्रिशिएट देम. तांकां एप्रिशिएट करून जायते सोशल एक्टिविटीज जावं जायते काम ते करतात. सो इट इज अ प्लेजर. म्हाकाय बी एक बरी संदी 25 years तांकां एक टोर्नामेंटाक चीफ गेस्ट येवपाक. बिग मायलस्टोन्स सिम्पली डोंट हॅपन. देर इज अ रिजन. ताका लागून आय विश देम परतून एकदां ऑल द बेस्ट. आयचे टीम दोनी तुगेले अक्षय आनी बाटी supposed to be both good teams and इल्लीशी both arch rivals. मुगे मागणी तांकां कुर्तोरी जिमखाना पडे रागा जायना काय हिंग म्हणलं म्हण. आनी तुमचे मत कितें डिफरन्स आहा जाल्यार परतून एकदां हिंगा एक संदी घेता सांगपाक. कुर्तोरी जिमखाना आमगेली जायती वर्साची क्लब, तांकां हेडनासवर रावना काय. मेक इट अ पॉयंट. कितें डिफरन्सीस जाले जाल्यार सायडी दोरे. इतलें सांगून परतून एकदां आय विश बोथ द टीम्स ऑल द बेस्ट. मे द बेस्ट टीम विन. आणि अगेन एप्रिशिएटिंग द सर्विसीस आयज पडे विराबट स्पोर्टिंग क्लब ऑफ विराबटान जे आमकां सगल्यांक इतलीं वर्सां दिलें, तांकांय बी परतून एकदां आय विश देम ऑल द बेस्ट. आयचे सगळे मानेस्तांक आज हिंगा हाजीर आशिल्ल्या लोकांक जावं आमचे स्पेक्टेटर्स जावं म्हजे मोगळ भाव भयणांक तांकांय बरी सावूद बरो यश जावन येता. गॉड ब्लेस यू ऑल अँड विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.